कासावले ग्रामसभेत रेल्वे ब्रिजाचो प्रकल्प मंजूर झालो. People whose names were given that they are the landowners and they are opposing and they had signed. You won't believe I called each one of them separately and I explained to them. All these 5 people are come forward now to give the signature. And what else is left? He is left alone. I think they were expecting that the landowners would come and oppose the project. A very clear project. We are lucky that the central government has considered Goa's request for an ROB at LC25 among the first bridges, because there are about 400 bridges to be constructed throughout the country. नुव्या वेटलँड वाठारात साळ न्हंयचो ओलीत वाठार आस्पावन घेवपाचो थाराव जाला. सायंटिफीक उदरगतीचेर भर दिवची म्हूण लोक मागतात. नुवेंच्यो वेटलँड पळय हाय तो ते इन्व्हेंटरी वचचा जाय म्हणून हांव ग्रामसभा प्रपोज केला आणि त्या ग्रामसभा प्रपोज रेजोल्युशन तांकां धाडपा जाय. Are very badly impacted with various developments that have been haphazard, I would say, because there's no application of scientific planning to it, because we have lot of water bodies, fields where many farmers have lost their land and water is filled in the low lying area. वेळसाव ग्रामसभे वेळार मोडपाक पाविल्ल्या बस स्टँड आणि हेर बांदकामांच्या विशयाचेर उलोवप जाले. विशय तडीक लावपाक थळावो झेडपी फुडें सरला. हें कॉलेप्स जातलें. हांव म्हणटा कितें जाता ती नोटीस 2016 ती बस स्टॉपा मारल्या ती कोण वाचूंक वचना. सो हे कॉपीचेर कोणेंय देड वरस जालें कोणेंय एकल्यान पूण एक्शन केली. इट इज सिरियस मॅटर. कित्याक एक पडोन ही तर पडली जाता सो लोकांक त्रास जाताले. आमी सोडसोडीत एप्रोच जाले पंचायत बॉडी आनी सांगिल्लें झेडपी कितें करूं जाता तेगे फंड्साचेर सो तुमी पळय. सो जेन्ना डिप्युटी सरपंच आनी ती वचून झेडपी मेळ्ळी हांव गेलां पर्सनली आनी झेडपी सांगिलां की बाबा अंदरवाज ही आमकां कोणू मरत कोण आनी तेणें ताबडतोब एक्शन घेयलें. इंजिनियरान लेटर केलो पयलीं की ती बस स्टँड अनफीट म्हूण फॉर पब्लीक यूज. सो आमी हेच्या पयलीं MLA बरयलें आनी PWD बरयलें आनी कोणें कांय एक्शन घेवना. आतां आमगे ZP मेंबर अंतोन वाज मुखार सरला ती आमकां कोण दिवपाक. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.